दीस आयतार नोव्हेंबराची 10 तारीख 2024. पयलें वाचप रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 17 वोळ 10 ते 16 पर्यंत. तो भायर सरलो आनी जेराफेताक गेलो. तो शहराच्या दरवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनांत म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हज्या कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेंत मूठभर पीठ आनी भरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडा कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातल्या आनी उपरांत मरतल्या. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुज्या खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वेर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची भरणी सुकोवन वचची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगिल्ले प्रमाणें केलें. अशें तिका, एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगिल्ले प्रमाणें पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची भरणी सुकली ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 144 7, 8 ते 9, 9 ते 10, 1 AB पर्यंत. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांकली तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पारगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तो सुसांबाळता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पर नितीवंताची आपुरबाय करता, पूण खोट्यांच्यो आलोचन्यो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदां काळ राजवट चलयतलो. ये सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 9 वोळ 24 ते 28 पर्यंत. क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पसत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिकतल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाक परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचनेतानूच ताणें परत्यान परत्यान कस सोंसचें पडटें. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पातक काण उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशांक एकच फावटी मरोंक निर्मिलां आनी त्या नंतर तांची जडती जाता, तशें क्रिस्ताकी सुमेस्त मनशाचें पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिल्लो. पूण तो परत्यान येतलो. पातक्यांचो नास करूंक न्ही, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावल्ल्यांक तारण दिवच्याक. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वाक्य 38 ते 44 पर्यंत.
तेदवा आपले शिकवणेंत तो तांकां सांगे लागलो, शास्त्र्यांची सत्राय घेया, पांयांक गोळ न्हेसोन भोवन पेटे सालांत सक्तांचो सलाम जोडूंक सिनेगोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंकू तांकां भारीस खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गेळतात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवाळाच्या खजाना समकार बसून आसतना लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतालो तें पळोवन नासलो. सभार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्याशी सांगसरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्तां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्त गायन भरून उरिल्ल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें कितें आसा तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस तांतू घाली. देवाचें उतर हें, वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी उदार जायजे आनी आमचें उदारपण देवाक मानवालें जायजे शिवाय लोकांक न्ही. जें कितें आमी दिता तें सासनाक उरतलें आनी जें कितें आमी पूण जावन दवरता तें आमी होगडायतल्या. दिल्ल्यांत आमचो भावार्थ परगट जाता. आयचे सुवार्थेंत विधवीची काणीक देवाक मेसवाली, कित्याक तिची काणीक गुटाची जावन आसली आनी तिचे काणिकेंत त्याग सॅक्रिफीस आटापून आसलो. तिणें हेरांनी पळयजे म्हणल्यार येरादान आपली काणीक घालूंक ना. बगार जें कितें तिजे थंय आशिल्लें तें संपूर्ण देवबिरांतीन तिणें घालें. आपणा थंय आसा म्हूण ती घालिना, बगार आपणा थंय आशिल्लें संपूर्ण ती घालता. ह्या मरिफात तिचो भावार्थ परगट जाता. देव म्हाका पावतलो, सर्व संगती देवा तावन येतात. देवाक दिल्ल्यांत आपणाक कितेंच उणें जावचें ना म्हणलो भावार्थ तिचो. होसो भावार्थ आमचो जावं.